हालींच तुमकां खबर आसा की आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर जे आसा तेंच्यांनी सांगले की गांवां गांवांनी नक्षलवादी येयल्ले आसा आनी ताका लागून हे नक्षलवादी आमकां इलेक्शनाक बी वायट वयतले म्हणून ताकाच लागून हांवें कितें केलें डीजीक लेटर बरयलें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस ताका लेटर बरयला आनी कॉपी दोनूय एसपीक दिली हांवें नॉर्थ एसपी आनी साऊथ एसपी कित्याक ही नक्षलवादी पळय आसा ती येयल्ली आसा आनी हेका लागून लोक भयभीत जाल्ले आसा लोकांच्या भयभीता प्रमाणे आमचो चीफ मिनिस्टर तोय भयभीत जाल्लो आसा ताका हो रिपोर्ट कोणे दिलो पुलिसांनीच दिलो न्हू पुलिसांनीच ताका हो रिपोर्ट दिल्या कारणान खंय तरी नक्षलवादी आसा अशें म्हणून आमकांय दुबाव मारलो लोकांनी बी आमकां फोन केले आनी आमकां सांगले की मॅडम चीफ मिनिस्टर अशें म्हणटा जाल्यार खरेंच आसा जाल्यार पळय गे आमच्या हांगासर घरादारां आसा भुरगीं बाळां आसा तेन्ना आमकां भिरांत दिसल्या म्हणून आता हांव सांगता ह्या विशयाचेर ह्या शब्दाचेर जे चीफ मिनिस्टर म्हटला तेजेर खरीच चौकशी जावपाची अशें आमकां दिसता हेजेर चौकशी जावन खंय नक्षलवादी आसा हें काडपाचें चड गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून हांवें आमच्या सवेरा वटेन हांवें लेटर दिल्लें आसा पुलीस डायरेक्टर ऑफ पुलिसाक आनी एसपीक दोगांकूय लेटर केल्लें आसा जाता तितल्या बेगीन हे नक्षलवादी कोण आसा ते काडचे सीएमान सांगले म्हणटकूच पुलिसांनी तांकां रिपोर्ट लायिल्लो आसा खंय तरी आसा ना जाल्यार एक काम करपाचें सीएमान पुलीस स्टेशनार येवपाचें आनी तो स्टेटमेंट दिवपाचो की बाबा अमके कडसून म्हाका न्यूज मेळ्ळो आसा कोणे तरी म्हाका सांगलेलें आसा त्या मनशाक घेवपाचें आनी थंय येवपाचें आनी सांगपाचें की अशा रितीन हो वाद गांवां गांवांनी चल्लेलो आसा दुसरी गजाल आनी एक आसा की काल पळयलें चीफ मिनिस्टर आमचो इतलो भियेल्लो आसा की ज्या मनोहर पर्रीकराक लागून तो आज त्या चीफ मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसला त्याच्या चेड्याक रक्षा मंत्रीच्या चेड्याक सुद्धा तो मेळपाक सोदिना 8 दिसाचो टायम दिता म्हणजे तो कित्याक घेतलो का घेतलो सगळी चोडून नक्षलवादी त्याच्या वांगडा तर येयना न्हू असो ताका भिरांत पडलेलो आसा आनी हे सिरियस मॅटर आसा आमकां अशें दिसता की हे खरेंच सिरियस मॅटर आसा म्हणून हेज्यात जातीन बरी चौकशी करपाची अशें म्हणून आमी डीजीक मागणें केला पळय कंप्लेन अशें म्हणून हांव तुमकां म्हणिना पण एक आसा की लोकांनी खरेंच फोन करून हांव ह्या भितून भानगड पडचें ना आमचे थोडे सोशल वर्कर आसा तेंच्यांनी हो इश्यू हाडलेलो पण हांव चल तेंच्यांनी हाडलो जाल्यार हांव आनी कित्याक पडूं पण खरेंच म्हाका दोगां तिगांनी फोन केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसून येयलें की हांवें एक लेटर करून तांकां मातशें सांगल्यार बरें म्हणून कित्याक तोंडान बेश्टें उलयल्यार गरज ना एक लेटर बरयलेली की तेंचे कडेन जरी तें लेटर काडून कचऱ्यान उडयलें जाय म्हाजे कडेन तरी हें लेटर उरतलें म्हाज्या फायली म्हणून हांवें एक कारवाय केल्या फाल्यां जर अशें तशें कितें जालें जाय तांकां धरपाची जबाबदारी आमकां आसा मागीर आमी विचारतले तांकां